मोग मोजो सदां मीग म्हाका मार आज आयल्या मम्मा तुजो ताळो आयकून सरा मी आज आयल्या मम्मी तुज्या नव्या ह्या सका संगीत मी संतोष आमकां तुजो बापा उपकार आठोवच्या तुज्या देण्या खातीर काळजांत हांव नरकां भेटोवच्या विंचून काडला तुका म्हजे कुशेन तुवें विंचून नाय म्हाका तुजे आशेन विंचून काडला तुका तुवें फळ जोडच्या तुजो प्रतिफळ पडच्या सासना सासना आज आयल्या बापा तुजो ताळो आयकून सरा मी आज आयल्या मम्मी तुज्या नव्या ह्या सका संगीत नी संतोष आमकां तुजो बापा उपकार आठोवच्या तुज्या देण्या खातीर काळजांत हांव नरकां भेटोवच्या हो सगळ्या संवसारार धाडटा तुका शुभ वार्ता प्रगटच्या वावरान जाय तूं म्हाका बस म्हाका साथ जाव बस म्हजो मोग दी आसा हांव तुजी संगी हांव तुजो साथ आज आयल्या बापा तुजो ताळो आयकून सरा मी आज आयल्या मम्मी तुज्या नव्या ह्या सका संगीत नी संतोष आमकां तुजो बापा उपकार आठोवच्या तुज्या देण्या खातीर काळजांत हांव नरकां भेटोवच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो आमी आयिल्लो उद्देश ह्या दनपारां हांगासर आमी बरें करून जाणा आनी ताचो अर्थी आतां प्रस्तावनांत आमकां सांगला पवित्र सभा संतोश पावता जेन्ना एक तरणाटो आपणाकच संपूर्ण देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पण दिता आसतना आज दोग जाण आमचे मदें आसात मडांत्यार आनी आल्लिपादे फिरगजेंत आज संभ्रम तांची कुटुंबदारां संतोश पावतात आनी तांच्या सांगात आमी सगळीं तर ह्या संतोशांत भाग घेवंक फुडें सरतना ताका कितें अडखळ आसचें आसा प्रत्येक जावन आमचें पाताक आमचें उणेंपण तें सोमयाक सांगया आनी पातकांचें भोगसाणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत संकार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
करूया. सर्वेस्परामच्या देवा तुझ्या परजेक सोलोवच्याक याजकांच्या मणयार्पणाचो तूं उपेग करताय. आज याजकपणाचें देणें दिवंक विंसून काडताय त्या तुज्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांक थिरासणेन आनी तुजे कुशेन कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणयार्पणांत आनी जिवितांत क्रिस्तांतय तुका महिमा हाडूंक ते पावूं, जो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशांत तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सोरेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हणून कळना. हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जाचेशी हांव तुका धरतां ताचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोबे आसां. उलयता तो सोरेस्पर. तेन्ना सोरेस्परान आपले हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायले आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. देवाचें उतर. तुझी
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशे मदलो विंचून काडतात आनी मनशाचे तर्फेन देवाची सेवा करून पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोस अस्गत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्गत लागून जशें परचेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीक घेना. तेच बरी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय, बकार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळें, तूं सासनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजून ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. त्या माणकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपूण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळतेल्या समेस्तांक सासनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां सेवक म्हूण सोना इश्ट म्हूण आपयतलो. कित्याक बापा तावन आयकल्लें सर तुमकां कळीत केला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण खामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरेय ताजे स्वांत न्हय देखून सुने वागाट येता ते पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी फळ धांवता. सुने वागाट बोकऱ्यांक धरण दुस्पाटायता. कामाक रावल्लो फळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात.
म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जिवूस दितां. ह्या हिणांत नातिल्ले हेर बकरेय म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. देवाचे उतर हे वगळी तुका क्रिस्ता. याजाकी दिक्षा घेवंक आसच्या दियाकोनाक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण दोमिनिका मेळाच्या प्रोविन्शियलचो प्रतिनिधी मानादीक बाप मेल्विन फेर्नांडीस बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प ताका याजाकी वर्गाक विंचता. ह्या वेळी आमी संतोशान उबे रावून सोम्याक दिनवासू ह्या म्हणलें गीत गावचें. तें जाल्लेंच बिस्पाची शिकोवन आयकोनची. याजकी संस्करणी घेवंक आसा तो मुखार सर. दियाकोन अमरीश वॅलेंटायन डिसोजा. दियाकोन ग्लॅडविन प्रशांत पिंटो. भोव मानादीक बापा, हे आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परचे लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसल्ल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. सोम्यातील वासुया तो बरो. सोम्यातील वासुया तो बरो. सोम्यातील वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. वासुया सोम्याक सर्वय काळी. वाकड गाव्या ताका सांचा काळी. ताणे स्वर्गांनी प्रीतम रचलेली. ताका जावं महिमा सलकाळी. सोम्यातील वासुया तो बरो. सोम्यातील वासुया तो बरो. सोम्यातील वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. सर्वय काळी सोमी पातयेणे सो. तुमल्या जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एकलो व्हड मनीस आसल्यार दुडवादीक अधिकाराचो ह्या आडळतें चलोवचो आनी असल्या मनशांतून आमकां कांय एक काम जावंक जाल्यार आमी ताचे लागशिल्ले इश्ट कोण, ताचो आप्त मित्र कोण गी म्हणून सोदून येता. ताजो क्लोज फ्रेंड कोण आनी त्या फ्रेंडा मारिफात, त्या इश्टा मारिफात ह्या महान मनशाचें काळीज जिखोवंकू आनी ताचे तावन कितें आमकां गरज आसा ती गरज तिश्चूंक प्रयत्न करचें आमच्या समाजान दिसता. सिदा त्या मनशा कडेन वचून उलोवंक आमकां तडकपटी खावजेणी जाता वा आमचे गरजो आमी विचारले मागणें तो तिरस्कार करीत म्हणून भिरांत जाता आसतना आनी एकल्याचें मध्यस्थपण ह्या आनी एकल्याची इश्टागात करून ताचे मारिफात कित्याक म्हळ्यार ताका तो लागशिल्लो देखून आमी ताचे मारिफात वचूंक प्रयत्न करता. असले मध्यस्थ, असले मिडिएटर्स, असले सांको कशें वावुरचे मनीस दाराळ आसात. पवित्र सभेंत
आमकां देवा कडेन सिदा वचून मागणें करयत. बापा कडेन बापा म्हणून आमी उलो करयत. जेजू कडेन सोम्या म्हणून आमी मागयत. पवित्रात्म्या कडेन पवित्रात्म्या म्हणून मागयत. आमकां तांचे कडेन वचूंक कांयच भिरांत ना. तरी आमकां आमच्याच रितीचे मनीस आमचे बरी आनी आमचीं बोगडां समजोवचे मध्यस्थ आसल्यार आनी तांचे मारिफात देवा कडेन आमच्यो गरजो सांगल्यार आमकां कांय वेळार सोम्याची कृपा मेळत म्हणली आशाय आसता. देखून आमी सोम्याच्या महान कामांत मध्यस्थ जावन वावुरचे. याजकां कडेन आमी म्हणटा फादर म्हज्या खातीर इल्लें मागा. आनी ह्या दिसांनी हें विचारचें आमी आनीकय चडलां. याजक सोम्याच्या काळजाक लागीं आसा. याजक जेजूचो इश्ट देखून याजकान मागलें जेजू बेगीनच दिता, बाप बेगीनच दिता म्हणली आमची पातयणी. आनी देखून आमी विचारता म्हजे खातीर मागा म्हणून. पिडेंत प्रत्येक जाण कोरोना पिडेंत ती मरणादीक पिडा सबारांक गूण जाल्यांत तरी आमकां कावजेणी येता आनी कोरोना पॉझिटीव म्हणल्या तक्षण आमी विचारचें सडटा आमी आनी कुटुंबदारांनी म्हजे खातीर मागा. याजक सोम्याच्या काळजाचो लागशिल्लो इश्ट आनी देखून ताणें सोम्याचीं बोगडां समजोवन आनी आपणा कडेन कोण विचारता ताचेंय मन समजोन देवा कडेन ताच्या कुशे प्रमाणे मागणें भेटोवचें ताका एक दिल्लें मिसांव. याजक कोण म्हूण विचारल्या सवालाक साबार सांत भक्त दुसरी जबाब दितात. पूण हर एक जबाब ती सोम्याक लक्तीकर सांगची आसा. सांजो अमरिवियांनी याजकांचो पात्रोन ताचे कडेन विचारल्या वेळार वा ताच्या शिकवणेंत याजकपणा विशयान ताणें दिल्ल्या दोतोनींत तो म्हणटा अ प्रिस्ट इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीजस. याजक जेजूच्या काळजाचो मोग म्हणून जेजूच्या काळजाचो मोग. एका याजकान जेजूच्या काळजाचो मोग आपल्या परजेक दाखोवंक जाय. पाद्रे पियो नावार्दीक सांत इटेलीचो ताच्या कडेन विचारल्या वेळार बापानो तुमी म्हाका कोण जावन आसात. एका ताच्या आत्मीक दुवेन विचारलें तुमी कोण जावन आसात म्हाका. आल्तारार हांव तुजो मध्यस्थ. हेरा वेळार हांव तुजो आत्मीक डिरेक्टर. कुमसारींत हांव तुजो नितीकर्त. कुमसारींत एक नितीकर्त कसो, जज कसो, न्यायाधीश कसो एक याजक सोम्याच्या नांवान पदकां बक्षिता जाल्यार आल्तारार तोच याजक क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र सभेच्या मस्तकाच्या नांवान आनी ताचें व्यक्तित्व नेसून हुंडो आनी वायन भेटोवन देवाकच आल्तारार साक्षात प्रत्यक्ष करता. हुंडो आनी वायन आसलो तो हुंडो आनी वायन जावन उरना बगार देवच त्या हुंड्यांत आनी वायनांत जेजू क्रिस्तस प्रवेश जावन पवित्रात्म्याच्या बळान संपूर्ण रुपांतर जाता. तसो सत्तूस बदलता तें आमी सत म्हणटा. केदी व्हडली पदवी एका याजकाची आनी तेंच्यातून जो अमरिवियांनी म्हणटालो याजकाक आपणा विशयान कळीत ना. संपूर्ण कळीत आसलें जाल्यार तो मरतो आसलो भियान न्हय बगार संतोशान आनी मोगान. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां याजकांक आमचेंच गन कळीत ना. आनी आज दोग जाण तरणाटे मुखार आयल्यात तांकां कितलें कळीत आसा याजकपणाचें आमी नेणा. एका वाटेन याजक आमचे बरीच म्हणटा हांव आनी देखून हो सवो सक्रामेंत नातिल्ल्या बरीच म्हणून लेखता हांव. याजक आमचे बरीच वय मनीस पूण याजकपण हो संस्कार एक विभिन्न तराचो
विशेष तराचो सेवेचोय संस्कार. आनी हो संस्कार हेर संस्काराच्या की विभिन्न कित्याक म्हळ्यार हो संस्कार घेतलेले मनीस आपल्या सैंबाच्या की वर्ती कामां करता. एक काजारी मनीस आपल्या सैंबाक ताळपडा सारकें लग्नांत एकवटता जाल्यार मोग करता जाल्यार आनी भुरग्यांक जल्म दिता जाल्यार सक्कड आपल्या सैमा प्रमाणे आनी ताका देवाची कृपा आसा, खंडीत सक्रामेंताची कृपा आसा. एक याजाक ताच्या सैमा वर्ती कामां करूंक देव ताका आपयता. प्रत्येक जावन उंडो आनी वायन आसुल्लो क्रिस्ताच्या मांसांत आनी रक्तांत बदलचें आमच्या सैमाच्या सक्तेंत ना. तरी पवित्रात्म्याचें देणें मागोन उंड्या आनी वायनाचेर हात पातलावन धरून पवित्रात्म्या कडेन मागोन तो कॉन्सेक्रार करची सोम्याची उतरां म्हणत जाल्यार मिसा वेळार तो उंडा आनी वायन जावन उरना. तें ताच्या सैमाच्या सक्तेंतलें न्हय, देवाच्या सक्तेंतलें. आनी दुसऱ्यान जेदना कुमसारींत बसोवन याजाक हांव तुजीं सर पदकां तुका बक्षितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी म्हणटा. तेदना क्रिस्तच तीं उतरां म्हणटा ताचे मारिफात. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत घालतलों, जेरेमियाक सांगलें उतर. आनी हर एका याजकाच्या तोंडांत देव आपलें उतर घालता आनी तोच उलयता. देखून एक याजक पदकां बक्षीत आसतना क्रिस्तच बक्षिता आनी ते आमी पातयेता. तो सक्रामेंत दिता आसतना क्रिस्तच दिता. तो पवित्र स्नान दिता आसतना क्रिस्तच पवित्र स्नान दिता, तें आमी पातयेता. ताच्या सैमा वर्ती कामां करूंक ताका देवान आपयला. आनी प्रत्येक जावन मरणाच्या वेळार वा मरणाच्या तणीर आशिल्ल्या मनशाक ताचें सर पदकां बक्षूचें देणें एका याजकाक आसा. उसारूंक तांक नातल्या वेळार पदकांची दूख धरल्या वा ना म्हूण कळीत नातल्यारी पूण तो मनीस मरणाच्या तणीर आसा म्हणटच ताका दिल्ल्या आपोस्तलीक पदवेन ताणें सर पदकांय बक्षूंक जातात म्हणटच याजकाक देवान विशेष सकत दिल्या. तर मोगाच्यानो ही खंय तावन येता सकत? ही येता सकत क्रिस्तान विंसून काडलेल्या मारिफात. ताका क्रिस्तान विंसून काडला. ताच्या व्हडपणा खातीर न्हय, ताच्या बागेवनपणा खातीर न्हय, तो हुशार म्हणल्या खातीर न्हय, बदलाक तो अस्कत म्हणल्या खातीर. सांव पावलूक ताणें विंसून काडलें आनी मागलें सांव पावलून 3 फावटी म्हजी अस्कत काय काड. म्हज्या मांसांत एक कांटो कशें हो सैतानाचो दूत म्हाका तापडायते आसा. 3 फावटी मागलें आनी सोम्यान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक म्हजें बोळ अस्कतकायेन परजळटा. मनशाच्या अस्कतकायेन देवाचें बोळ परजळटा. देखून याजकान आपल्या व्हडपणा विशांत दांगरो फेरावंक, बँड बडोवंक, कोंब पुंकूंक आनी व्हडपण गाजोवंक कांयच ना. हें सक्कड देवाच्या कृपेन जाता म्हणून ताणें वळखून घेजय आनी कलतेपणान दिंबेर पडोवन दिसपडतें देवाक अर्गां दिजय. आनी देखून कोण याजक दिंबेर पडोवन सोम्या मुखार सरपडोवन ताणें करच्या महान कार्यां खातीर अर्गां दिता, तो मात्र भोव चड परिणामकारी जाता. आनी देखून याजकान मागणें करता आसतना देव ताचें मागणें आयकता म्हूण आमी जाणा. म्हज्या सांगाता शिकयतलो आनी एकलो प्रोफेसर आसलो. तो म्हणटालो, फादर, कोणेय मनशान तुजे कडेन बेसांव मागलें जाल्यार तक्षणच दिजय. कित्याक म्हळ्यार एका बापायचें बेसांव भोव बळादीक देंवसार धांवतात म्हणून. तो देंवसार धांवडावची पदवी आसलो याजक ताच्या दियेसीजींत. आनी देखून तो म्हणटालो, याजकान बेसांव दिता आसतना देंवसार धांवतात. देखून आमी आज जोड मागता याजका कडेन बेसांव दिया फादर. केवळ देंवसार धांवडावच्या खातीर न्ही, देवाचें बेसांव आमी म्हणटाना देंवसाराची गत कसली तो पळापळ घेता. आनी तशें हर एका आत्मीक वडिलान म्हणजे याजकान तांचे कडेन बेसांव मागता आसतना कुशे मनान हें बेसांव दिल्यार देवाची कृपा देंवता मात्र न्ही, सैतान पळापळ घेता. देखून पवित्र सभेंत अस्कतकाय सोडोवंक देंवसार वा नाडटलो पयलें याजकांकूच आक्रमण करता.
याजकांक लैंगीक पथकाक व्हरता, याजकांक दुडवाची आशा घालता, याजकांक इतर अधिकाराचो अंगलाप चडयता आनी जेन्ना एक याजक पडटा पवित्र सभा पडटा वा मस्तू अस्कत जाता. संपूर्ण पडोवंक सोमी खंडीत सोडिना तरी साबार पावटी पवित्र सभेच्या पडण्यांक याजकच कारण, तांचे अस्कत कांयच कारण. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी याजका पासत माग जायी. आज तांच्यो अस्कत कयो सोमी काण वरिना, खंयच्योय अस्कत शिरो खातन घालिना. ताच्या बदलाक म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून सांगून तांकां चड आनी चड लागीं घेता आनी तांणी निरंतरी देवाच्या कृपेचेर पातयेणी दवरून मागणें कर ती घेवंक तो उलो दिता. बरो गवळी म्हळ्यार सोम्यान हांव बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जिवूस दिवचो आनी त्या बऱ्या गवळ्याचो रूपकार हे जातले पवित्र सभेंत. जेजूच्या काळजाचो मोग, जेजूच्या काळजाची दयाळाय तांणी हेरांक दिवच्याक आनी निरंतरी सोम्याचें मोगाचें मुखामळ तांणी दाखोवच्याक, परिणामकारी सोम्याचे मणयारी जावच्याक तांचे पासत आमी मागया. गायी जाल्ल्यांक गूण करचें काम आसा, दुबाव्यांक थीर करचें काम आसा. पवित्र सभेंत नेणारपण आसले कडेन शिकोवन दिवची तांकां मिसांव आसा. झगडें आसल्या कडेन, मनाभेद आसल्या कडेन न्यायनीत करूंक, संधान करूंक तांकां विशेश आपोवणें आसा. समाधानाची हातेरां जावन सोम्यान तांकां विंचलां. बरवसो कंडिल्ल्या कडेन बरवसो घालचें काम तांकां दिलां. नव्या फुडाऱ्यांक, नव्या मुखेल्यांक रुपीत करूंक प्रेरण दिवच्याक आनी हात धरून चलोवच्याकय सोमी तांकां विंचता. दुबळे धाकट्यांचो मोग करच्याक सोम्याचे ते हातेरां जावन आसात. अशें म्हणटच जायतीं बरीं कामां करूंक हे तरणाटे मुखार सरल्यात आसता. तांच्या मारिफात सोमी दाराळ मापान ह्या संवसारांत खंय सकट ते वावुरतात गे तें करून दी म्हणून आमी तांचे खातीर मागया आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर बेसांवाय मागया. आतां बिस्प याजकी दिक्षा घेवंक आसा. त्या उमेदवारांक सवालां करन तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्रे करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरच्या आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पाचो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्रत्मेच्या आदारान याजकी मणयारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतरांचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेच्या साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजीत असो संस्कार भक्तीपणी आनी विस्वासीपणी समारून तुमकां खुशी आसा. तुमच्या आदीन दिलेल्या परजे पासून देवाची दया जोडचे खातीर थांबानासतना मागणी करची जबाबदारी पाळून तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोवंक आनी ताचे बराबर मनशांच्या सडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करून तुमकां खुशी आसा. एक याजक क्रिस्ताचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी ताणें ताचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक वेंचलेलो सेवक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतेल्यांक विधेयपणाची बसावणी करता. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक, तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं.
तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बेस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. याजाकी मनियारपण चलोवंक देवाचो आदार आनी संत भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी संत भक्तांची लदीन घावया आपल्या कालतेपणाचो गुर्त जावन हे उमेदवार हे वेळी वेदी मुखार सरपडटले. आमी सर्वांनी दिंबेर पडोन मागचें. मोगाळ भावां भयणीनो, याजकी मणयारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देवबाप आपली सुबाम सर्गींची देणी वत म्हणून मागया. सुमिया काकुत सुम्या काकुका क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुका सुमिया काकुत सुम्या काकुका भाग्यवंती मरिये देवाचे माये भाग्यवंत मिंगेली भाग्यवंत देवदूतानो भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत स्नानीक सुवा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू भाग्यवंत सुवा भाग्यवंत मरी मागदलेना भाग्यवंत स्टेफाना भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत पेरपेतुआ आनी फेलिसिटा भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगोस्तिनी भाग्यवंत बाजिला भाग्यवंत मोर्तिना भाग्यवंत बेनेडिक्टा भाग्यवंत फ्रांसिस आनी दोमिंगा भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत जुआंव मोरिवियानी भाग्यवंत तेरेसा भाग्यवंत कुर्साची सांत तेरेसा भाग्यवंत जुजेवास भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रिना तुम्ही सोमेस देवाच्या भाग्यवंतानो आनी भक्तानो
प्रसन्न जा निवारकाय सौम्या सर्व वाईटांतली निवारकाय सौम्या सर्व पातकांतली निवारकाय सौम्या सासनाच्या मरणांतली निवारकाय सौम्या तुवें मनशापण घेतलेले वरवीं निवारकाय सौम्या तुझ्या मरणानी जीवनपणा वरवीं निवारकाय सौम्या पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं निवारकाय सौम्या आमी पातकी तुझे लागी मागता वैकंका तुझे पवित्र सभेक सलय आनी सांबाळ म्हण तुझे लागी मागता वैकंका पाप साहेबाक आनी समेस्त वर्गाच्या म्हणयाऱ्यांक आपल्या बेसान सांबाळ म्हण तुझे लागी मागता वैकंका सर्व राष्ट्रांक शांती आनी खरो एकवट दी म्हण तुझे लागी मागता वैकंका आमकां तुजे सेवेंत घटकर आनी सांबाळ म्हण तुझे लागी मागता वैकंका ह्या विंचलेल्याक आशीर्वाद दी म्हण तुझे लागी मागता वैकंका ह्या विंचलेल्याक आशीर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हण तुझे लागी मागता वैकंका ह्या विंचलेल्याक आशीर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषेक कर म्हण तुझे लागी मागता वैकंका जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागी मागता वैकंका क्रिस्ताय आमकां क्रिस्ताय आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्वेस्पर आमच्या देवा ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पितांव तुज्या गणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं धर्मदुतांनी विंचल्ल्या पवित्र सभेच्या सेवकाचे तकलेर हात दवन मागून तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली आतां बिस्प विंचल्ल्या सेवकाचे तकलेर हात दवन सोम्याच्या याजकपणांत तांकां भागीदार करता उपरांत हांगासर वेदीच्या भोंवतणी हजर आशिल्ले याजक तशेंच करतले याजकांनी विंचलेल्याच्या तकलेर हात दवरतना पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें
आता बिस्प विंचलेल्यांचे संस्करणेचे मागणे म्हणटलो आमी संस्करणेच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाणताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तीर आयलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपुर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलां. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकांक अधिकार दिलोय तेन्ना तांच्या सांगाती मणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावो तसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दर नृतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्परा आमी तुजे लागीं मागतांव, आमच्या असतकायेक आदार लाभय. कितली व्हड आमची असतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां गरज आसा. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो ओत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचे घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणयारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक फुडारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावूं आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र परज जावं. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. याजाकी वर्गाक उबारलेल्या आमच्या बाबांक ते क्रिस्ताच्या याजाक मनांत वांटेले म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां मिसाची मुस्ताकी नेसयतात. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकाचे हात पवित्र परमळीक तेलान मागतात. समियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोचो समी तुका सांबाळूं. समियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोचो समी तुका सांबाळूं. एका याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. देखून आतां बिस्प नव्या याजकाच्या हातीं उंडो आनी वायनाची खाल्स दिता आनी तांचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासत भेटोवंक उलो दिता.
देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप एकवट असो आनी माया मोग असो गुर्त जावन नव्या याजकाक शांती दिता. उपरांत हांगासर ह्या आल्तारी बोवार आसलेले सर्व याजक नव्या याजकाक शांती दितात आनी ताका याजकी वर्गांत स्वागत करतात. ह्या वेळी ह्या फुडा हांव तुमकां म्हणलें गीत गावचें. या फुडा हांव तुमकां सेवक म्हूण उलो करचोना. पगार म्हजे इश्ट म्हणटलो, म्हजे इश्ट म्हणटलो. गिया तुमचे दाय पवित्र आत्म्या पाराक्लिता. तोच तो जाका बाप आपलेच कुशीन तुमकां धाडटलो. आतां नवे याजक बिस्प आनी हेर याजका सवे पयले फावटी मिसाचें बलिदान भेटयतात. हे दिशेन तांच्या मोगाच्या आनी लोकां तावन कानिको स्विकार करतात. हे वेळी आमी कानिकेचें गीत गावचें. Undo jiwitaso Deun maka postai Wain todakan so Sasnik pivan करताय कष्टावर रासो फोय तुवे मुझेर वोतलाय तुकास भेटोन दिवच्याक म्हाका तुवे रसलाय म्हाका तुवे रसलाय देव कितें सोमिया तुका हे भेटोवणे वेळार ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा तुज्या याजकांनी तुजे वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकांचें मणयारपण तुका सदां मानच्याक
आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तगता तसलें फळ ताणें दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी शासनीक कराराचो परम याजक कसो मागलो आनी तुज्या परमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले परजेक तो नैसरायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां वेंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणान भागीदार जावंक पावता. मनशा कुळाचे सडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान न्हू सरूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यांक पास्काचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगान सोलोवंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक तशेंच त्याच क्रिस्ता सारकें जावंक तांणी तुका बावडताची आनी मोगाची थांबा नासतना गवायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावट तसो गुटू परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्याने तोलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्याने तोलो. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत दोनदुतांच्या, भाग्यवंत जुजेच्या आनी वैभवी रग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. स्वर्गस्परा ही सदनाची बाली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण संपोवन करूं. ह्या संवसारांत वारसोरये तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवाका फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता सोमेस गवळ्यां आनी आज पवित्र सभेचो येजाक जावंक संस्कारल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपयत आसाय ते सगळे परजे बराबर बावरतांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासां तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन बुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेले आमी सुभागी. Sumia tuamci betaremci म्हाका फावना पण तुझ्या तुज्या उतरानच म्हाका आपणाय. एक घडी बरं आमचे दोळे आमी दांकया. खळजतायल्ल्या जेजूक आमी इरका दिवया. खळजाच्या गुंडायेंतान दिनवासनाच्या भग्नांनी आमी हांगासर आसा. दोग नवे याजाक क्रिस्तान आपणा सारके याजा करून मागून पवित्र सभेक आपणाचेंच मिसांव काम करच्याक तांकां तेला आयला मागला नेमला. ह्या वर्थे देण्या पासून आमी ताका अर्गां दिवया दिनवासिया. ताच्याच मासा रक्तान पसून आमकां सुमेस्ताक ताचे संगी आमकां एकवटायला. आमकां हर एकल्याक ताचे सामान्य याजकपणांत आमकां वांटेले केला. ह्याय वर्ते देण्या पासून ताका आमी दिनवासिया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू भग्नांनी बरोवन अर्गां आमी दिवया. ताची स्तुती आमी गावया. काळजा गुंडायेता दिनवासनाची भग्नां उतरांनी ती वळून गितांनी गुंतून भक्तीन गायन करुया. काळजा गुंडायेंतली दिनवासनेची भोगणां उतरांनी वळून गितांनी गुंतून भक्तीन गायन करता. अर्गा तुका सौम्या, अर्गा तुका सौम्या, अर्गा तुका, अर्गा तुका, अर्गा
संसारात म्हाका हाडलाय, तुज्याच मेसावान म्हाका भरलाय, तुज्याच मेसावान शाबीत राखलाय. काळजा गुंडाळेंतली दिनवासनेची बोगणां, उतरांनी वळून गितांनी गुंतून भक्तीन गायन करता. अर्गा तुका सौम्या, अर्गा तुका सौम्या, अर्गा तुका, अर्गा तुका, अर्गा तुका सौम्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी भेटयलेल्या आनी सेवल्या ती दैवीक बली तुज्या याजकांक आनी सगळ्या तुज्या सेवकांक जिवीत दिवं, अशें सासणीक प्रितीमोगान तुका एकवटून तुज्या महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभाक घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपल्या कृपेन तुमकां निरंतर राखो. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचे सेवाक सताचे साक्षी आनी संदनाचे विश्वासी मणयारी करूं. भावार्थ्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरें गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जालेल्या तुमा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां नवे याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. संदेश सौम्या तुजो घेवन तुजे दूत सामून वयता. काळो कोंती सोनी मारून उजवाड तुजो फांकयता. समाधानेची हातेरा जावं कमी आशेता. हिंडात तुज्या एकठांय जावून जियेवच्याक लालेता. शुवार्ता प्रसारून सर्वांमी वावुरता. कृपेन तुज्या सदांची आदार दी म्हूण मागता. संदेश सौम्या तुजो घेवन तुजे दूत सामून वयता. काळो पोवती सोनी मारून उजवाड तुजो फांकयता. आमचे संगी सदांच तूं राव, दयेन आमकां तूं पाव.
त्या काळजाच्या मुरीच्या बोदलो बी काळजा बगेन सांत अंतनी बगेन कृष्ण कृवे निवारण काम देवाम सदस्मनले बापाची दोन्ही फिरगजीचे विगार बाप मनादिक बाप फेडरिक मंतेरो अलिपादे फिरगजीचे विगार तशेंच मनादिक बाप बेझिल वाज मरणत्यार फिरगजीचे विगार आनी नवे याजक प्रशांत पिंटो तशेंच आमचो अमरेश वॉलंटीन डिसोजा हांणी ह्या वेदी रियेमचे आनी ही वेदी सोबोवची सांगताच हांव आपोवणी दिता आमचो प्रोविन्शियल हांगासर ना तसो प्रतिनिधी जावन डॉमिनिकन मेळाचो याजक मानदीक बाप मेल्विन फर्नांडीस ते आसात तांणी ह्या वेदीचेर येवन तांची बसका घेवची वेदीर आसल्या सोमेस्तांक एका सुत्रान कोणाची नांवां काडिनासतना एका सुत्रान हांव सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां सांगताच हांगासर डॉमिनिकन याजक आसात आनी तशेंच सैरे याजक आसात कुटुंबाचे सैरे आसात कुटुंबाचे आसात आनी फिरगजेचो लोक आसा तुमकां सोमेस्तांक एका सुत्रान हांव स्वागत 16 इस्वेंत आरंभ जाल्ली सुमार 804 वर्सांची चरित्र्या ह्या वर्देक आसा आनी ह्या वर्दींत 2 नवे याजक आज फावो जाल्यात आनी पयलो जावन आसा अमरीश वॉलंटीन डिसोजा पोतो वलेरियन डिसोजा आनी कोटिल्डा डिसोजा हांचो आनी ह्या दोगा जाणां भुरगीं दोगी चेडेन्स आनी त्या दोगां पैकी एकल्याक तांणी देवाच्या सेवेक समर्पण दिलां आनी ती जावन आसात जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगजेंत मरणत्यारांत वस्ती करची हे कुटाम जावन आसा तांणी तांच्या पुताक देवाच्या सेवेक समर्पण दिलां आसता तांचेर देवाची बेसाव्यां ह्या दिसा आमी आशेता सांगतास ग्लाडविन प्रशांत पिंटो अल्लिपादे फिरगजेंत वस्ती करच्या एंटनी पिंटो आनी फिलोमिना बेनेडिक्ट लास्त्रादो हांच्या दोगा जाणां चेरक्यां भुरग्यां पैकी मलगडो प्रशांत जावन आसा आयचो नवो याजक तांकांय ह्या जोड्यांक दोगां चेरके भुरगे आनी एकल्या चेरक्या भुरग्याक देवाच्या सेवेंत तांणी समर्पण दिलां तांचेर हांव देवाची आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर आयच्या दिसा हांव मागतां हे दोगी जॉयन जाल्ले विशेश जावन एकल्याचें सांगता पयलें अमरेश जॉयन जाल्लो याजक जावन जॉयन जाल्लो 2007 इस्वेंत SLC शिकाप शिकोवन डॉमिनिकन मेळाक अशोकनगरांत आसच्या आमच्या सेमिनेरीक जॉयन जाल्लो प्रशांत 2009 वर्सांत आपले PUCचे शिकाप संपवन डॉमिनिकन मेळाक अशोकनगरांत आसच्या आमच्या सेमिनेरीक जॉयन जाल्लो ताचे उपरांत दोगांनी आपणाचें पयली आंगवून 17 जून 2011 इस्वेंत गोंयांत आसच्या आमच्या सेमिनेरींत नोविशेटांत तांणी केली आनी शश्वीत आंगवून जून तारीखेच्या 17 तारीखेक नागपुरांत आसच्या आमच्या कोवेंतांत तांणी केली आनी दियोकोन जावन 20 जानेवारीची 20 तारीखेर 2019 इस्वेंत मनादिक दोतोर आर्चबिशप एलियस गॉन्झाल्वीस नागपूरचे आर्चबिशप हांणी तांकां दियोकोनाची वोर्द दिली ताचे उपरांत दोगांयनी पयशेल्या नॉर्थ इस्टांत आसच्या अरुणाचल प्रदेशांत तांचे मिसांव दियोकोन जावन तांणी मिसांव दिले सुमार 6-7 म्हयने थंयसर तांणी करशिल्ल्यात आनी देवाच्या आनी मिसांवांची अभिरूस घेवन वर्देक ते तयार जाल्ले आनी आज तो दीस उदेवन आयला आनी तांच्या तोंडार खरेंपणी संतोश दिसते आसा कित्याक म्हळ्यार जायते टेन्शन आसलें ह्या कश्टाच्या वेळार 2 फावटी वर्द पोस्टपोन जाली तरी जाता परस अमरेश म्हजे कडेन सांगूंक लागलो फोन करता आसतना हांवें आशा सोडिल्ली ह्या वर्सा वर्द मेळना म्हणून कित्याक म्हळ्यार 2 फावटी पोस्टपोन जाली आनी वगत घरा बसचें आनी येवच्या वर्सा वर्द काडूंचें म्हणून पूण देवान आनी आमच्या बिस्पाच्या उदार मनाद्वारी आज हांगासर अल्लिपादेंत हे एक चारित्रीक घटन घडना त्या देखून देवाक आमी दिन वाचता आनी सांगतास
देवाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वक्ता हांव आपोवणें दितां आमच्या गवळी बापांनी अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्राना हांणी मुखार येवचे आनी तांचो मोठो संदेश आम्हा समेस्तांक तशेंच नव्या याजकांक तांणी दिवचो. मोगाळ बाप बेजिल वास बडांतेरचो विगार आनी बाप फ्रेडरिक मोंतेरो आल्लिपादेचो विगार आनी डॉमिनिकन मेळाच्या वडिलाचो प्रतिनिधी जावन बाप मेल्विन फेर्नांडीस हांच्या सांगाता मेळोन आज नव्या याजकांक मनादीक बाप प्रशांत आनी मनादीक बाप अमरीश हांकां उल्हासूंक 2 मोगान उतरां उलोवंक हांगासर रावलां. हे दोळूस सांगलें 2 पावटी दीस दवरन पाठीं घाली म्हणून चडावत म्हणटा 1 पटीन जालें 2 पटीन जालें कांय 3रे पटीन फेल जाता कोणना म्हणून आमच्या मतींत आसता. पूण तसलें चिंताप उतरोवन निरंतरी प्रयत्न करचे ह्या भावांच्या जिवितांत दिसून आयलां. तशेंच तांच्या वडिलांनी आमी खंयचेय सक्कड पाड जाता म्हणून चिंतच्या बदलाक देव सक्कड बरें करता आनी वांकड्या गिटांनी देव निट्ट बरयता म्हणून आमी म्हणटा. तशें ह्या कोवीड पिडेच्या मारेकार पिडेच्या काळारी पवित्र सभेंत 2 जाण नवे याजक आमकां सोम्यान दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आज दिन वाचता. प्रत्येक जावन ह्या 2 तरणाट्यांक ताणें बरें मोन केल्ल्याक 2007 आनी 2009 आमी आयकलें ताणीं त्या वर्सांनी मॅटां काडिल्लीं आनी काडिल्ल्या मॅट मुखारच दवरून सोम्याक विस्वासी रावची आंगवण ताणें केल्या. दुबळीकाय विधेयपण निश्कळपणान सोम्याच्या वांजला प्रमाणें जियोंक आनी तितलें मात्र न्हय आपली जिणी ताच्या उतरा खातीर जोरोवंक. कित्याक म्हळ्यार हो डॉमिनिकान मेळ देवाच्या उतराक सोम्याच्या उतराक विशेश मान दिवन आपणाक समर्पण दिता. ऑर्डर ऑफ प्रिचर्स सोम्याचे उतर घेवन परगटचे प्रसंगदार जावन आपणाकच ते तरबेती करून पयशिल्ल्या गांवांक वचून सोम्याचें शुभ वर्तमान परगट करच्याक आपलो जिवूच दिवंक तयार आसचे मनीस. जेजूक साक्ष दितेल्यांक सोमी केदींस सोडून घालिना आनी ताणें बसयल्ली बसवणींच आसा हांव तुमच्या सांगात आसतलों संवसाराच्या अखेरी पर्यांत म्हणून. साबार जाण जेजूचें नांव काडटा आसतना ताका विरोध रावतात पयस रावतात आनी चड तें ह्या दिसांनी सगळ्या संवसारार आनी आमच्या भारतांत ती दिसून येता. जेजूचें नांव काडटना थोड्यांक आयकूंक तें बरें लागना पूण पवित्र पुस्तकांत उगडापें केल्ल्या बरी त्या नांवा शिवाय मनशांनी बाचावी जोडच्याक देवान दिल्लें आनी एक नांव ना. धर्मतांची कृत्यां पुस्तकांत 4व्या अध्यायान 12व्या वळीन सांगलां देवान आनी एक नांव आमकां दिवना. जेजू क्रिस्ताचें एकच नांव त्या नांवाकाल मात्र आमकां बाचावी सडवण ससनाचें जिवीत आनी निरंतर बापा सांगी तुवें वैभवाचें जिवन. देखून आमी क्रिस्तवांनी आमकां दिल्लें मिसांव सोम्याचें नांव परगटचें तो परत येता जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येता म्हणून लोकांक सांगचें तयार करचें तें आमचें गरजेचें काम. मनशांनी तांची जिणी बदली जायी पातकातान परिवर्तन जाय नव्या जिविताक मॅट काडी जाय आनी हाका खंडीत जावन प्रसंगदारांची गरज आसा. मनशांच्या काळजांत देवाचें उतर रोमोवंक आनी तसले बरे प्रसंगदार हे आमचे भाव जावं दीत. साबारांच्या काळजांत देवाच्या उतराचें बी घालूं दीत आनी थंयसर तें बी किरलोवन फळ दिवन दी म्हणून म्हजी आशा आनी मागणें. तांकां हांव बरें मागतां शाबास म्हणटा उल्हासितान तांच्या कुटुंबाच्यांक ताच्या वडिलांक आवय बापायक आनी तांच्या भावांक भयणींक सैऱ्या धैर्यांक हांगासर आसल्या तुमकां समेजतां की म्हजें अभिनंदन दिनवास आनी उल्हास. तुमी काडिल्ल्या चड प्रयत्नाक देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी आमच्या दियेसिसीक
तशें सर धार्मीक मळांक चड आनी चड युवा जाणांनी धैर्यान मेट काडूंक प्रेरण दी जाय म्हणून म्हजें मागणें. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां गवळी बाप नव्या याजकांक झेलो घालून तांकां उल्हास पाठयतले. भारतीय डॉमिनिकन प्रांताचे प्रोविन्शियल बाप जावन आसात मनादीक बाप नवीन सल्दाना. परिस्थिती बरे नासल्या वरवीं हांगासर तांकां येवंक जावना. तांच्या अनुपस्थितीर हांगासर आसात आमचे प्रोविन्शियलाचे प्रतिनिधी जावन मनादीक बाप मेल्विन फेर्नांडीस. प्रस्तुत कासरगोडांतल्या पेरमुदेंत सान लॉरेसाच्या फिरगज याजक जावन वावुरते आसात. ह्या वक्ता तांणी नव्या याजकांक उल्हास पाठयचे बरें मागचें म्हूण हांव तांचे लागीं विनंती करता. सांगाताच प्रोविन्शियलान तांकां कितें संदेश दिला की तो तांणी आमचे मुखार ह्या वक्ता दवरतले. दीस हो आयचो संतोश आसो सर्गेंच्या बापान आमकां फोव केल्लो. दीस हो आयचो दबाज आसो हे आमच्या दोगां याजक भावांच्या व्हडदीसो. अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापानो, सर्व याजकानो, नव्या याजकानो, मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खरेंपणी आयचो दीस आमकां हो संतोश आसो. हे दोळस आमकां हांगासर सांगल्या प्रमाणे दोन फावटी हे वर्देचे कार्य ते पोस्टपोन जालें. जाल्यार आयच्या ह्या दिसा देवान आमकां हांगासर ह्या याजका मार्फत संतोश आनी उल्हास एकामेकाक पाठोवचे भाग आमकां फोव केला. दोगां याजका मार्फत दोना कुटुंबांत संतोष लाभला आनी दोगां कुटुंबाच्या त्यागा आनी सॅक्रिफिसा मार्फत दोग याजक डॉमिनिकान मेळाक आनी पवित्र सभेक इगर्जमातेक फावो जाल्यात. धन्य देवाक आमी ही जायकी अर्गां दिवंक फावो. आनी आज आयच्या दिसा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गवळी बापांक, हे आमच्या दोगां भावांक अमरीश वॅलेंटायन डिसोजा आनी ग्लॅडविन प्रशांत पिंटो हांकां याजकी दिक्षा दिवन याजकी वर्गाक तांणी उबारला. गवळी बापानो, आमच्या प्रोविन्शियलाच्या नांवी आनी डॉमिनिकान मेळाच्या नांवी, डॉमिनिकान कम्युनिटीच्या नांवी, डॉमिनिकन फॅमिलीच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या ह्या दिसा भगी दिसा आमच्या बाप अमरीश वॅलेंटायन पिंटो हांच्या विगार बापांक मनादीक बाप बॅझिल वाज मडंत्यार फिरगज. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आल्लिफाद फिरगजीचे विगार प्रशांत पिंटोचे विगार मनादीक बाप फ्रेडरीक मोंतेरो आनी प्रत्येक जावन मनादीक बाप फ्रेडरीक मोंतेरो आनी हांगासर हे वर्दीचे हे प्रोग्राम आयचे कार्य भोव अर्थाभरीत रितीन मांडून हाडला आनी तांचो पुरतो सहकार तांणी दिला. आनी ह्या दोगूय विगार बापांनी तांच्या फिरगजकारांनी आमच्या भावां खातीर मागला. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी, तांच्या कुटुंबाच्या नांवी, डॉमिनिकान मेळाच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा अमरीश तशेंच प्रशांत हे आमच्या याजक भावांच्या वडिलांक, तांची भुरगीं
हांगासर आज याजक जाल्यात. कुटुंबांत एक याजक जाता आसतना कुटुंबांत जायतो त्याग आनी सॅक्रिफायस आटापून आसा थंयसर. कित्याक म्हळ्यार म्हाका याजकी दिक्षा म्हाका याजक जावंक खुशी आसा की म्हूण म्हज्या वडिलांनी विचारल्या वेळार त्या वेळार वोकेशन प्रमोटरान विचारल्या वेळार म्हाका खुशी आसा सेमिनारीक भरती जावंक. पूण म्हजे वडिलां कितें म्हणटात म्हणलें म्हाका कळीत ना म्हणलें हांवें. आनी तो वेळ मनादीक बाप क्लॉड वोकेशन प्रमोटर आमच्या घरा आयिल्ले आनी घरा येवन तांणी म्हज्या वडिलां लागीं विचारलें. कुटुंबांत आमी 7 जाणां भुरगीं हांव सुमालगडो आनी त्या वेळार मस्त कश्ट आसले सगळी मस्त आसा. आनी म्हज्या वडिलां लागीं विचारल्या वेळार तुमच्या भुरग्याक याजक जावंक धाडूंक तुमकां खुशी आसा गे. तेन्ना ताणें सांगलें आमचें तावन कांयच अडकळना. खुशी ताची जर तर ताका देव आपोवणें आसा तर ताणें फुडें वचयेत आनी मेळाक भरती जावयेत आनी याजक जावयेत. आमी ताचे खातीर मागतल्या. कुटुंबांत जायते कश्ट त्याग सॅक्रिफायस हेदोळ आमी काडून आसाव आनी मुखारी आमी काडूंक तयार आसाव. आनी ते जाणांच मोगाच्या भावना आनी भयणीन आनी एक उतर म्हज्या व्हडली मायन सांगलें तें म्हाका आनीक उडास आसा. हांव हर एक वर्सा रजेर घरा येतना तिणें सांगचें आसलें म्हाका पुता पाटी काडी नाका पाटी पळय नाका. देव तुका बेसांव दिवं भलायकी दिवं आनी तुवें मुखार वचूं जाय. हांव तुजे खातीर मागतां आनी एक दीस तूं बरो याजक जातलोय म्हण. आनी तिच्या मागण्यान याजक जालां. एक घडी तुमच्या मुखार हांवें दवरल्या आनी हीच चिंतना हीच भोगणां हर एका याजकाच्या वडिलांची जावन आसात. ग्रेस्त कुटुंबांतले जायते आसाले ते त्या कुटुंबांतले ते याजक जाल्ले म्हणलें न्ही. कांयच नातल्या कुटुंबांतले याजक जाल्ले म्हणलें न्ही. पूण कितें थंयसर आटापून आसा म्हळ्यार येवचें तें मौन देव आपोवणें आनी वडिलांची कबलात तांचो सहकार तांचो त्याग आनी सॅक्रिफायस तांचे मागणें थंयसर भरपूर आटापून आसा. दोगी याजक भावांच्या कुटुंबांक आयच्या दिसा हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही कश्टी कुटुंबां देव बिरांतची कुटुंबां आनी मोगान तांच्या भुरग्यांक तांणी वाडयलां आनी क्रिस्ताच्या सेवेक देवाचें उतर प्रगट करूंक डॉमिनीक मेळा मारिफात तांणी इगर्जमतीक हे याजक तांणी दिल्यात. मोगाच्या वडिलांनो तुमकां आमच्या डॉमिनिकान मेळाच्या नांवी हांगासर हाजीर आसल्या सर्व याजकांच्या नांवी गवळी बापांच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मोगा खातीर त्याग खातीर आनी मागण्या खातीर तुमी सदांच तुमच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्ही हर एका देव आपोवणें मेळिल्ल्या याजकां खातीर तुमी मागतात. तुमकां परत एक फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर हाजीर आसल्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनो फिरगसगारांनो आनी समेस्तांनो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ह्या आमच्या नव्या याजकां खातीर तशेंच सर्व याजकां खातीर आख्या पवित्र सभे खातीर तुमी मागा. आमी मागतल्या एकामेकाचे मागणे गरज आसा आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी सर्वेस्पर देव आमकां हर एक लेकी बेसांवांनी बरो म्हण आमी मागया. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर मेल्विन तुमकां ह्या वक्ता जर तर दोगी नव्या याजकांच्या आवय बापायक आमी मान बागोवना तर कितें उणेपणूच म्हूण दिसता. ता देखून हांव उलो दितां. अमरेश वॅलेंटीन डिसोजा मनादीक बाप अमरेश वॅलेंटीन डिसोजा हाची आवय क्लोटिल्डा डिसोजा तशेंच डॅडी वलेरियन डिसोजा तांणी उबें रावचें. सांगाता तांचो भाव आसा अविल डिसोजा तांणी उबें रावचें. तांकां आमी ताळयो दिवया. तांणी केल्ल्या सॅक्रिफायसाक देवाचें आशिर्वाद तांचेर आमी मागया. प्रशांत मनादीक बाप प्रशांत पिंटोची डॅडी एंटनी पिंटो तशेंच मम्मी
फिलोमिना बेनेडिक्टा लसरादो सांगता तसो धाकटो भाव प्रवीण पिंटो आमचे मदें गात आसात तांची तोंडां एकपटी पळोवया. संतोशान तांणी तांच्या पुताक देवाक समर्पण दिलां. निसांव दुसकाय भक्ती आसा त्या देखून तांकां आमी देवाक दिनवास दिता आसतना तांच्या ह्या सॅक्रिफिसा पासत देवाक अर्गां दिवया. ताळयो पेटून तांकां आमी दिनवास पाठवया. आतां आखरेक आमच्या नव्या याजकांक जायते उलोवंक आसा की दोगांकी, पूण जर तर दोगांयनी उलयलें तर मस्त वेळ जाता. त्या देखून तांच्या पैकी एकलो मुखार येता आनी तांच्या काळजांत कितें भोगनां आसात गी ती उसारूंक आमचे मुखार सांगूंक मुखार येता मानादीक बाप ग्लॅडविन प्रशांत पिंटो. वेदिरासच्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप अधिक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्डाणा बापानो, प्रोविन्शियलाचो प्रतिनिधी मेल्विन फर्नांडीस बापानो, आमच्या मोगाळ वेगार फेड्रिक मोंतेरो आनी बाजिलवास बापानो, तेच परी वेदी मुखार बसोनासच्या आमच्या मोगाळ पप्पा मम्मी भावानो, याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो, मोगाच्या कुटुंबादारानो, पिरगसगारानो, तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. टू प्रेज, टू ब्लेस अँड टू प्रीच, अर्गां दिवंक, आशिर्वाद दिवंक आनी देवाचें उतर परगट करूंक म्हणल्यार डॉमिनिकन देय वाक्य सवें आज आमी दोगी डॉमिनिकन भाव आमची याजकी जिणी आराम केल्ल्या ह्या संदर्भार दिनवासनाची 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां. पयल्या सुवातेर हांव अर्गां दितां त्रियेक देवाक आमकां दोगांयकी ताच्या शेतांत वावरूंक ताचें माणयारी जावन विंचून काडिल्ल्याक. देवा तुका जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा आतां सदां सर्वदां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाळ गवळी बापांचो. आज हांगा येवन आमकां याजकी दिक्षा दिवन आमचे हात पवित्रतलान मागून मेल्किसेदेकाच्या वर्गाक तुमी आमकां भरती केला. थँक्यू डियर बिशप. आमी काळजांत उपकार आठयता आमच्या पप्पा मम्मीचे. आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिवन क्रिस्ती भावार्थांत आनी देव बिरांतीन वाडोवन आज देवाची पवित्र अल्तार सोडोवंक आमकां तुमी आदार दिला. तुमच्या मागण्याच्या त्यागाच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या फळाद्वारी हें आज साध्य जालां. ह्या तुमच्या उदार मनाक देव सदांच तुमचेर आपले विस्नार आशिर्वादां ओतू म्हणलें आमचें मागणें. हर एक आमच्या मेटांनी ल्हानतावन आज म्हणसर आमचे सांगात प्रोत्साह आनी उत्तेजन दिल्ले जावन आसात आमचे भाव प्रवीण आनी आवेल. तुमच्या सर्व सहकाराक आमी तुमकां आभारी जावन आसा. देव तुमचेर आपली दराळ आशिर्वादां घालूं म्हूण आशेता. आमी आभार मानता आमच्या प्रोविन्शियलाचो, नोवीस मास्टराचो, सर्व स्टुडंट मास्टरांचो, प्रायरांचो, सुपिरियरांचो, रेक्टरांचो, प्रोफेसरांचो, सर्व डॉमिनिकन याजकांचो, भावांचो आनी धार्मीक भयणींचो. तुमी सदांच आमकां फाटिंबो दिवन रावन बरें केल्ल्या त्या दळा सभासकी दिवन सुकोवन गेल्ल्या त्या दळा तिदवून क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जावंक प्रेरण दिलां. तुमच्या ह्या उदार मनाक आमी सदां ऋणी जावन आसा. सदांच आमचे सांगाता रावून आमकां प्रेरेपीत केल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बाब फ्रेडरिक मोंतेरो तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. ह्या कश्टांच्या दिसांनी सर्व जबाबदारी तुमी आपल्या खांदार घेवन बऱ्या तरेन चलोवन व्हेल्या. ह्या तुमच्या सहकाराक आनी निस्वार्थी सेवेक आमी सदांच आभार जावन आसा. थँक्यू डियर फादर. आमी दिनवास दिवंक आशेता हांगा येवन आमचे खातीर मागल्ल्या सर्व याजकांचो, विशेश तरान सर्व डॉमिनिकन याजक बापांचो, तशेंच फादर बेजिल वास, फादर विशाल आनी सर्व धर्म भयणींचो. देव सदांच तुमच्या मिसां वावरांत आसूं दी म्हणलें आमचें मागणें. आमी विशेश तरेन आभारी जावन आसा आमच्या कोवेंताच्या धर्म भयणींक, सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लुनी. तुमच्या सर्व सहकाराक आनी उदार मनाक देव सदांच तुमचेर आसूं दी, आपली आशिर्वादां घालूं दी म्हूण आमचें मागणें. आमी उपकार बावडूंक आशेता आमच्या कुटुंबादारांचो, फिरगसगारांचो, वाड्यागारांचो, बेनेफॅक्टरांचो, हिताचिंतकांचो आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्व भाव भयणींचो. देव सदांच तुमचेर आपली दराळ आशिर्वादां घालूं म्हूण मागता. आयचो कार्यनिर्वाहक फादर जेसूदास
आणि फादर प्रवीण मोंतेरो, गायन केल्ल्या मिस्टर लिओ नारोना आणि संगात्यांचो, रेकॉर्डिंग केल्ल्या डिवायन वर TV, फोटोग्राफी केल्ल्या मिस्टर नवीन मोरस आणि संगात्यांचो आमी उपकार बावडता. परत एक फावटी प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन आमकां आदार दिल्ल्या सर्वांचो उगडास कान देव बरें करूं म्हणटा. आखेर करच्या फुडें तुमचे लागीं एक विनंती करूंक आशेता. डॉमिनिकान देय वाक्या प्रमाणे एका याजकाची जिणी अर्गां दिवंक, आशिर्वाद दिवंक आनी देवाचे उतर परगट करूंक जावन आसा. हें करूंक आमकां तुमच्या मागण्याचो गरज आसा. आज आमी तुमचे लागीं विनंती करता, आमचे खातीर सदांच मागा आनी आमी तुमचे खातीर मागतले. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनादीक बाप प्रशांत, तुमी तुमच्या काळजांत कितें भोगना आसात गी ती उसारल्या पासत. आतां उबे रावन मोरये मायेक आमी मान करून गावया गीत मोरये क्रिस्ता माये. माये Shiva